नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। गोवा डेअरीचो दुधाचो सप्लाय अर्ध्या वयर पडला। गिरायकां चल्ली दुसऱ्या ब्रँडाक। दुसरे वटेन खावडीवेलो वाडिल्लो रेट देवूंक म्हूण दुधकारांचें आंदोलन। गोवा डेअरीचो दुश्काळांत 13वो। मेर्शे आदलो सरपंच प्रकाश नायकाचे हत्येचे केशीत आरोपी विल्सन गुदिनोचे अटकपूर्व जामिनाचेर कोर्टान निकाल दवरला राखून। निकाल बिरेस्तारा। विल्सन म्हणटा आपल्याक घुस्पायला। गोवा युनिव्हर्सिटीत अफगाणी स्टुडंटाचेर हल्लो। चौगांनी तोपलो। पुलिसांनी तिगांक उखल्ले। खुनाचो यत्न म्हणून अफगाणी भुरगे मागता सेक्युरिटी। NUCI पावले DIG कडेन। लीज रिन्युअल केशीत आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार, खण सचिव पवन सेन, संचालक प्रसन्ना आड FIR घालात। केस CBIक दिवपाचें पळयात। लोकायुक्ताची शिफारस। थेट भ्रष्टाचाराचो पुरावो मात ना। मडगांवचे कांय नगरसेवक निमाणे हट्टाक पेटून माउंट आबू टुरार गेलेच। विरोधक म्हणटा तांचो टर्म आयला सोपूंक। स्टडी टुराच्या नांवान प्लेजर जॅकेट। एअरपोर्टार गांधीगिरी। आनी गोयचे बॉक्सिंग कोच संतोष बिरमुळे आनी चितंबर नायक दितात भारताचे ऑलिंपिक टीमीक ट्रेनिंग। लेनी द गामाक IOCन ऑलिंपिकात दिली जबाबदारी। गोवा डेअरीन दुधाचो रेट वाडयला खरो, मात सप्लायूच ना। मार्केटांत गोवा डेअरीच्या सगळ्या तरेच्या दुधाचो सप्लाय 1.5 म्हयन्यांत अर्ध्या वयर पडला। डेअरीक गोंया भायलो दूध सप्लाय जवळ जवळ बंद। गिरायक दुसऱ्या ब्रँडाक चल्ले। डेअरीचे अर्दे मार्केट काबार। आदींच सप्लाय पडला, तातूंत खावडीचेर वाडिल्ली रेट फाटीं घेयात म्हणून दूधकार पेटल्यात। डेअरीक दुश्काळांत 13वो। दुधाची सप्लाय आता जवळ जवळ महिनो 1.5 महिनो जालो, सामकी एकदम कमी आसा। सामकी अर्ध्यान सप्लाय आसा तेंचे कडेन दूदच नासा ते दिवपाक गोवा डेअरी कडेन। 14 क्रेटी येताल्यो, 14 जे आतां ते 6 क्रेटी दितात। ही स्टँडर्ड जाली। तशीच हायफॅटची कमी दितात। हायफॅटची 30 येताली, ते आतां केन्ना केन्ना 10 पॅकेट दितात, केन्ना 20 पॅकेट दितात। टोन मिल्क आमी 2 क्रेटी घेताले, 2 क्रेटी म्हणजे 40 पॅकेट, आतां 20 पॅकेट दितात। तशेंच गायचें दूध सादारण येता, पूण तरी पूण कमी जाता। कस्टमरांक मागीर आमी दुसऱ्या कितें तरी कितें तरी दिवंक जाय न्ही, तांकां दूध जाय न्ही, म्हणून आमी मागीर वारणा किंवा अमूल किंवा आनीक कितें तुमकां कसलो ब्रँड तांकां दितात। कितले पॅकेट्स तुमकां कमी येता दुधाची? आमकां जवळ जवळ आतां 1000 पॅकेटां कमी आसा गोंयची। गोवा डेअरी। हां, गोवा डेअरी। मागीर म्हणटा आमी तुमी दुसरे कितें व्हरा, एक एक पोतयो चड व्हरनाका, कित्याक बरें न्हू तें दूद। मातशी वारणा, महानंदा, नंदनी, डेली हे सगळे दूद हांगा येता, लोक व्हरता। कितें करता मागीर ते खंयच्याय रेटीन लोक व्हरपाक पडटा भुरग्याक लागून। आमकां तें नाका, आमकां जाय हें गोंयचें दूद गोंयकारांक। गोंयकार लोक आतां मागीर ती संवय जाली गोंयचे, मागीर पडटले। तुमी रेट वाडयला न्हू, तर तुमी सारकें सप्लाय दिया न्हू, सप्लाय कित्याक दिना? गोवा डेअरीक गोंया भायलो दूध सप्लाय जवळ जवळ बंद। दुसऱ्या वटेन गोरवांचे खावडीचेर वाडयल्ले 4 रुपया फाटीं घेयात म्हूण दूधकार पेटल्यात। मंगळारा दुसरो दीस। ना जाल्यार थोड्या दिसांनी डेअरीक गोंयच्या दूधकारांचें दूध बंद। आमी काल आमची मागणी लागून येयल्ले, पूण तेजें आमकां काल उत्तर कांय मेळना। ताका लागून आज आमी परत येयल्ले आसा। आमी साखळी उपोशण करपाचें ठरयिल्लें आहा, त्या प्रमाणे आयज आमचो दुसरो दीस आहा। आमी आज हांगासर सगळे लोक जमला, अशेंच आमचें साखळी आंदोलन चालू उरतलें। प्रत्येक संस्थेचे येवन जे मेंबर आहा तेजे वांटून आमी चालू केल्लेले आहा। बाकीचे येणारे येतले। सध्या तुम्ही दूध गोवा डेअरी घालपाक बंद केला काय? अजून तरी बंद करूं ना। पर्यंत आमी आमचेच जर दूध बंद करपाक जाल्यार आमी विचार केला आनी रावला, अजून तो रावला। अजून खंय तरी हांकां जाग येतली आनी आमची मागणी आहा ती मान्य करतले। ना जाल्यार आमकां मागीर उपाय ना, तेन्ना आमकां मागीर हें करपाक लागतलें। नाल्यार मागीर अजून पर्यंत आमच्या आयच्या दिसान तरी काय करूंक ना। आयज सांजचें कितें तें ठरत नाल्यार मागीर आमकां फुडलें कितें आहा। ना जाल्यार तुमी कितले दीस बसपाचे हांगासर? ना, आमची मागणी मान्य जायसर मान्य जायसर कितें बसपाकूच जाय आमकां, नाल्यार आमकां कितें मेळचें ना हांगासर। आयज सगळो शेतकार खंयचो भागांतल्यान येयला? नेत्रावळी सगळ्या वाठारांतल्यान येयलेले आहात, पण आमी तेतूंतल्या हितून आमी वांटून दिला। आमी हें करूं शकना। आमी सद्या वांटून घेतलेले आहा आमच्या। सगळ्यांक शेतकारांक येवंक मेळना, प्रत्येकाचो धंदो आहा, बाकीचें आहा।
तशें अशें वांटून वांटून घेतलां आमी. मागण्यो पुराय करपा खातीर दुधकारांनी कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्राराक निवेदन दिलां. बुधवारा सकाळी दुधकार आंदोलनाक बसतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंच प्रकाश नायकाचे हत्येचे केशींत विल्सन गुदिनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर पणजे सेशन कोर्ट ब्रेस्तारा अर्द दितलो. घडणुकेच्या 4 वरां भितर ओल्ड गोवा पुलिसां मुखार वचून आपणे जबानी घेवपाची विनवणी केल्ली, पूण पुलिसांनी नोंद करूंक ना म्हूण गुदिनाचो दावो. खरे खोट्याचो सोद घेवंक गुदिनाची कस्टडीत चवकशी गरजेची म्हूण ओल्ड गोवा पुलीस मागतात. पणजे सेशन कोर्टान विल्सन गुदिनाच्या अटकपूर्व जामिनाचेर आर्ग्युमेंट जाले. प्रकाश नायकाचो खून वा आत्महत्या जाल्यार ते स्पश्ट ना. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टूय आयिल्लो ना. विल्सनान घडणुकेच्या 4 वरां भितर पुलिसां कडेन आपली जबानी घेवची म्हूण मागिल्ले. राजकी दबावान पुलीस ताका अटक करूंक सोदतात म्हूण विल्सनाच्या वकिलाचो दावो. मरणा आदी धाडिल्ल्या एक कथीत व्हॉट्सॲप मॅसेजींत जमीन आनी पयशांच्या वेव्हारांत प्रकाश नायकान विल्सन गुदिनाचें नांव घेतिल्ल्यान ताची खोलायेन चवकशी जावंक जाय म्हूण सरकारी वकिलान अटकपूर्व जामिनाक हरकत घेतली. Wilson Gudino has filed anticipatory bail application under section 438 CRPC, for which according to us, means IO has filed a say, investigating officer has filed a say, for which he has not made any case for him to be anticipatory bail to be granted in this case, because 306 abatement to suicide is a very serious offence, which is a sessions tribal offence, for which his custodial interrogation is very important at this stage. Since there is the WhatsApp message by the deceased himself few minutes before his death, then there are statements of other family members. So for this, the investigating officer has to investigate thoroughly that what was the reason for him to take such a drastic step. For this 306 abatement of suicide has to be to make the offence, has to be investigated very thoroughly, and for which custodial interrogation is very important. That is why this bail has been strongly opposed by prosecution. Now the order is on Thursday. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा युनिव्हर्सिटीच्या एका अफगाणी विद्यार्थ्याचेर हल्लो जाल्ल्यान गोवा युनिव्हर्सिटींतले भायले भुरगे भिल्यात. मटिउल्ला म्हणटा ताका 4 जाणांनी सुरो मारलो. तो ICUत. 3 धरल्यात. 4थ्याकूय खंय धरचो हो खुनाचो यत्न. अफगाणी भुरगे सुरक्षा मागतात. प्रकरण खंय विद्यापीठान स्वता लावन धरचें. NUCI DIG कडेन पावले. तर आडयलो खंय आनी ताका डायरेक्ट तोपलो. आतां फाल्यां कोणूय भितर येवं शकता, भितर कोणाकूय तोपून वचूंक शकता. ह्यो गजाली घडप हें सारकें न्ही, आनी हे इम्पॅक्ट आमच्या गोंयचेर जातले, गोवा युनिव्हर्सिटीचेर जातले. Coming and asking who are you, where are you from, who's this bike, and an outsider, how can an outsider be owner of the bike, and then chasing him for 2 kilometers and then attacking him. It is a murderous attack and plan to kill him. This came from a meeting with the headquarters of police in Panjim, Goa. They assured us in this case that they will not leave this case to be go easily or simply. They have arrested 3 of them and they will do their best. पुलिसांनी मुळा मेरेन वचून प्रकरण टडीक लावचे म्हूण NSUI DIG कडेन पावले. 326 IPC 326 causing grievous injury by sharp weapon. पूण ते स्टुडंटाक 1 किलोमीटर धांवून मारला. अटेम्प्ट टू मर्डर लागता चार्ज, पूण हेंच्यांनी अटेम्प्ट टू मर्डर घालूंक ना. कायद्याच्या नदरेन योग्य ती कारवाई करतले म्हूण DIG सांगता. अभी जो आए थे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है कि जी एक तो एप्रोप्रिएट सेक्शन लगे और दूसरा स्कूल कैंपसेस की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, विच इज रीजनेबल एंड हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. मंगळारा अटक केल्ले आरोपी डेस्मंड फर्नांडीस आणि सुरेश इगेरीक 2 दिसांची पुलीस कादे फरमायल्या. दोगूय ताळगांवचे. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. फोण्या केरी घराचेर दुदाचो लोडेड टेम्पो परतलो. केरी वटेन वतालो. एक्सिडेंटान काचाबूल जाल्लो ड्रायव्हर फुजियो. ड्रायव्हर टायट म्हूण एक्सिडेंट पळोवपी सांगतात. ह्या एक्सिडेंटाक लागून पुष्पशील गावडे म्हणटा ताच्या घरा बरोबरच एक मोटार आनी एक स्कूटर डॅमेज. एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना थंय स्कुलाचो भुरगो आशिल्लो. वेळ बरो म्हूण तो साल्वार. दुसऱ्या लीज रिन्युवलाचे केशींत तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकार, खंड सचिव पवन सेन आनी संचालक प्रसन्न आचार्या आड FIR घालचो म्हूण लोकायुक्ताची शिफारस. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला CBI कडेन कागाळ करची. मात ह्या तिगांयनी रिन्युवला वरवीं स्वताचो फायदो करूंक घेतलो हें सिद्ध करूंक कांयच ना अशें लोकायुक्ताचें निरीक्षण.
लीज रिन्युवला वरवीं ह्या तिगांनी थेट भ्रष्टाचार केला अशें म्हणपा सारको पुरावो लोकायुक्ता मुखार ना. गोवा फाउंडेशनान दुसऱ्या लीज रिन्युवलाचेर लोकायुक्ता मुखार केस फायल केल्ली. ताचो रिपोर्ट मंगळारा आयलो. लोकायुक्तान रिपोर्टांत म्हटलां तें अशें: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्या खाला तेन्नाचो मुख्यमंत्री खंड सचिव खंड संचालका आड FIR घालची. ACB राज्य सरकाराच्या अखरातीत येता. ताका लागून केस CBI कडेन दिवपाचेर विचार करचो. पवन कुमार सेन आनी प्रसन्न आचार्य हांकां सेवेत त्या पदाचेर दवरचें न्ही. मात हो रिपोर्ट दितना लोकायुक्तान 2 गजाली ह्या अहवालातूच स्पश्ट केल्यात. त्यो अश्यो: लिजा रिन्यू करून ह्या तिगांनी स्वताचो अर्थीक फायदो करून घेतलो हें सिद्ध करपा सारकें कांय ना. मात तांच्या निर्णयाक लागून लीज धारकांक फायदो जालो ताका लागून हें करपा फाटल्यान तांचो हेतू शुद्ध आशिल्लो अशें दिसना. एकंदर लीज रिन्युवला करून ह्या तिगांनी थेट भ्रष्टाचार केला अशें म्हणपा सारको पुरावो लोकायुक्ता मुखार ना. हो रिपोर्ट घेवन फिर्यादी गोवा फाउंडेशन सांज मेरेन मिडिया मुखार. सरकार ह्या रिपोर्टाचेर कितें कारवाय करता तें पळयतले म्हूण गोवा फाउंडेशन उलयला. That we will see. We don't want to threaten anybody right now. Right now, there is a responsible officer who is the Chief Secretary of the state, and the report has been sent to him. We will follow it up. We will follow it up. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. सत्तरी गुळावली मेल्ल्या वाघाची वाघनखां सातेरी केळबाई देवळांत मेळ्ळी. सुरवातीक मेळिल्ल्या मेल्ल्या वाघाची 14 नखां सापडूंक नाशिल्लीं. मेल्ल्या वाघांक तेन्ना फक्त 4 नखां मेळिल्लीं म्हूण रान अधिकारी सांगतात. वाघाची 18 नखां हिसबाक मेळ्ळीं. नखां कोणे तरी सकाळीं मोन्यांनी हाडून देवळांत दवरिल्लीं म्हूण कळटा. गुळावले 4 दाणये वाघ मेल्ले मेळिल्ले. 5 आरोपी सध्या जामिनार मेकळे. आज सकाळीच न्यूज मेळिल्ली की पुजारी जो आसा पळय गांवचो देवस्थानाचो देमगो खोत तेणी सांगलें की कितें तरी सस्पिशियस पुडी एक दिसल्या, सो तुमी येवन पळयात म्हणून कितें तरी ते 2 पुडी आसा म्हटलें. सो इमिडिएटली आमी रश जाले, हांगासर आयल्या पळयल्या जाल्यार ऑन सस्पिशियस ग्रावंड म्हणजे जर प्रिलिमिनरी जेन्ना बेजीक जे आमी पळयला पळय सॅम्पल्स फ्रॉम दॅट वी कॅन मेक आउट दॅट इट्स लुक्स लायक नेल्स ओनली. मागीर हांवें कॉन्टॅक्ट केले PI जो शिवराम वैनकर आसा की आय वॉन्ट डॉग स्क्वॉड जस्ट टू चेक म्हणजे आनी कोण सस्पिशियस आसा जाल्यार हितून इनवॉल्व, सो कोणी हाडून हांगा उडयलो आनी जर मेळटा जाल्यार देन वी हॅव चॅक्ड सॅम्पल चॅक केला उपरांत जी नेल्स जी पंचनामा करतना फर्स्ट टायगर जी मिसींग आशिल्ली ती सगळी रिकवर जाल्ली आसा. म्हणजे ती हितून Missing कितें ना, मिसींग कांय ना. सो एवरीथींग इज रिकवर्ड. सस्पिशियस कोणाक घेतले तशें आतां चालू जाल्या प्रोसेस ऑलरेडी कालच्यान स्टार्ट केले. मडगांवचे कांय नगरसेवक निमाणे हट्टाक पेटून माउंट आबू टुरार गेलेच. तांकां विमानतळार गाठल्यार अभ्यास भोंवडी म्हूण सांगून मेकळे. कसली भोंवडी काय विचारल्यार तें खंय लिडराक खबर. ह्या टुरावेल्यान पालिकेंत बरेंच वाजलां. ही खंय अभ्यास भोंवडी न्ही. नगरसेवकांचो टर्म सोंपचे प्लेजर जंकेट रद्द जाल्लो टूर पालिकेचे बसकेंत झगडून पास करून घेतला. ट्रेनिंग प्रोग्राम कसलो प्रोग्राम द ट्रेनिंग प्रोग्राम न्ही. ट्रेनिंग वेळ कशी आसता कसली ट्रेनिंग अशी कितें आमचो लिडर येता फाटल्या कडेन येता म्हाका कांय नाका सांग. ट्रेनिंग कसली ती कितें खबर आसा तुमकां? ट्रेनिंग कसली ती लिडर येतलो तो सांगता. जबरदस्तीन टुरार गेल्ल्यांचो टूर बरो जावनी. फ्लायटीच्या क्रू मेंबरांनी पॅसेंजरांनी तांचो बरो पावणचार करचो म्हूण विरोधकांची एअरपोर्टार निशेधाचे तक्ते घेवन गांधीगिरी. मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एक टीम कावन्सिलर्स आनी थोडे ऑफिशल्स माउंट आबू टुरा वयता आनी तो स्टडी टूर म्हणून वयता. इनफॅक्ट हें जेन्ना एनावन्स जाल्लें त्या टायमार आमी ऑब्जेक्शन काडिल्लो कित्याक रोखडोच आतां टर्म सोंपता, कावन्सिलाचो टर्म सोंपता आनी इलेक्शन लागीं पावल्या. सो हो स्टडी टूर म्हणपाक प्रश्नच येना. हो एक प्लेजर जंकेट म्हळ्यार जाता. इवन हेज्या पयलीं ते अजमेर म्हण गेल्ले आनी थंयसून रिपोर्ट हाड म्हण सांगल्यार कांय एक रिपोर्ट दिवं ना ते. जे भाशेन ते पयर मिटिंगे झगडल्या टूर जाय म्हण ते भाशेन ते केन्नाच झगडूंक ना. मडगांव इतली प्रॉब्लेम आसा. सो ह्या कारणाक लागून आमी हिंगा एक प्रोटेस्ट करपाक गेला आनी हो प्रोटेस्ट म्हणल्यार तेमकां आमी बरें ट्रिटमेंट दिवचें म्हूण मागतात. स्पायस जेटाचे फ्लायट क्रुआ कडेन आनीक पॅसेंजरां कडेन की तांकां बरें ट्रिटमेंट दिवचो. 15 दीस पयलीं आमी तुमकां अपोज केल्लें
कितें तुमच्यान तसो करून करपा जाय आनी आमची टॅक्सां पयस ते आनी जेन्ना आमचो जो पचवडकार बी आसता CEO तेणें बी केल्लें आनी पूजा नायकान बी केल्लें आतां तुमी तें झगडले कित्याक तुमी झगडलें झगडून तुमी वचपाचें आनी तुमी निवडून काडपाचें. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. सभापतीन येता त्या विधानसभेत म्हादय मायनिंग आनी फायनान्साचेर चर्चा करूंक दर एकी 2.5 वरां दिवची म्हूण गोवा फॉरवर्ड मागता. पर्यटन उद्देगाचो फुडार कितें ताचेरूय खंय चर्चा करूंक वेळ जाय. विधानसभेत स्मार्ट प्रस्न घाल्यार ते नाच्च जातात, खंय वतात काय म्हूण विजयाचो प्रस्न. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावण्यार लडोवपाचो निर्णय खंय घातक. म्हादयचेर दिवचलचे लोक आहा, फाल्यां मायनींग सुरवात जालें आनी म्हादय बंद पडली. ताजे मतदारसंघाचे लोक तानेन मरतले. तांकां पयशे आसत पूण तानेन ते मरतले. हें ताणें आपल्याचे विचार करून म्हादयचें जें आमी लास्ट टायम एडजर्नमेंट मोशन हाडिल्लें तेजेर डिस्कस जावंक ना. ताका ताणें 2.5 hour डिस्कशन दिवन स्टेट ऑफ फायनान्सिसाचेर 2.5 hour डिस्कशन दिवन मायनींग रिजम्पशनाचेर 2.5 hour डिस्कशन, शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन is allowed as per the rules of conduct of business of the Goa Legislative Assembly. हें ताणें दिवंक जाय. टुरिजम सॅक्टराचो फ्युचर कितें हाजेर दिवंक जाय. हें जर डिस्कशनां जायना जाल्यार गोंयची एसेंब्ली आसाच कित्याक. एंड आय ऑल्सो एग्री विथ माय कलीग रोहन खंवटे that that the mysterious disappearance of questions needs to be probed. हे दिसांनी आमी आयकूंक येता सरकारा कडेन पयशे ना. सो सरकाराचे डिपार्टमेंट काम कितें करता, पयशे ना म्हणून खंयचेच नवे प्रपोजल ते प्रोसेस करना. सो एटलिस्ट आन्सरां तरी दिया मरे, काय तीय दिवपा नाका. मातशे जर बरे स्मार्ट क्वेश्चन घाले ते नाच जातात, खंय वता ते कळना. सो द मिस्ट्री ऑफ द डिसअपियरिंग क्वेश्चन्स हॅज टू बी प्रोब्ड. That peace should not be fought on parties. That the lower tiers of democracy, local self-government bodies should not be politicized. This is a very strong view. I think this was the view that had led to Mr. Luisin Falmelo taking a decision not to contest the ZP elections on party lines. This view is coming out now. कित्याक करप ते party line? अशें we are also considering this view that party lines can be dangerous. This is our view. वास्को शारांत आशिल्ली श्रीधर बिल्डिंग नगरपालिकेन धोक्याची म्हूण जाहीर केल्या. पात्रांव बिल्डिंग मोडिना जाल्यार नगरपालिका खंय ती सील करतली. आतां मेरेन नगरपालिकेन अश्यो गलगलाक आयिल्ल्यो 32 बिल्डिंग्यो धोक्याच्यो जाहीर केल्यात. भर बाजारांतली ही बिल्डिंग कोसळ्यार कितें बरें वायट जायत म्हूण बिल्डिंगेची वणूत कोसळ्या उपरांत नगरपालिका जागी जाल्या. एक्चुअली श्रीधर बिल्डिंग ही सारकी सिटीन आहा, सेंटर ऑफ सिटी म्हटल्यार जाता ती बिल्डिंग. म्हाका दिसता आमी तेका अनसेफ म्हणून म्युन्सिपालिटीन ऑलरेडी लेटर धाडलेलें आसा आनी हांवें आतां एमीक इंस्ट्रक्शन दिलां, एमीक जेईक ते इन्स्पेक्ट कर. सपोज तांकां इंस्ट्रक्शन दिवनूय ते आयकना पळय, एक तर सेफ्टी जाय लोकां खातीर. वायट बरें जालें जाल्यार तेज्या पेक्षा आमी ती ना जाल्यार समज ते खाली करिना, आमी सील मारपाक चीफ ऑफिसरा कडेन उलयला, नाजाल्यार ते आमी बिल्डिंग बेगीनच्या बेगीन सील मारून घेतले. आज आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयला की हांगासर एक ती आमची बिल्डिंग आसा जी ऑलरेडी हेज बीन डिक्लेर्ड एज अनसेफ, ताजी एक वॉल पडल्या म्हणून. आमी हांगासर ऑलरेडी 32 बिल्डिंगो आसा त्यो अनसेफ म्हणून डिक्लेअर केल्या आनी आमी नोटीस इश्यू करून तातूंत प्रोसिडींग सुद्दां करून आमी ओनर आसा तांकां डायरेक्शन्स दिल्या की ती बिल्डिंग आसा ती तांच्यांनी कोण रावता तांकां थंयच्यान वेकेट करून ती बिल्डिंग रिपेर करपाक किंवा डिमोलीश करपाक तांच्यांनी एक्शन घेवपाचें म्हणून. ह्याय बिल्डिंगेचें सेम आसा श्रीधर बिल्डिंग म्हणून आसा ती, जाल्यार इन्स्पेक्शन करून वी वील टेक एक्शन बाय टुडे इटसेल्फ. कोंत्राद 9 ऑगस्टाक सोंपला म्हूण आमकां भायर काडूंक शकना.
मडगांव पालिकेन कबलाती प्रमाण आमचे 14 कोटी रुपयां पयलीं फारीक करचें म्हूण फोमेंतून मडगांवां डिस्ट्रिक्ट कोर्टात आर्ग्युमेंट घालो. संसोड्यार सेग्रिगेट केल्लो कोयर हेंच नाशिल्लो म्हूण रिजेक्ट वाडला म्हूण आदवोगादान आर्ग्युमेंट घालो. MMCचो आदवोगाद पावलो ना. केस 28 जानेराक. Basic point, the agreement is come to an end on 9th of August, and as far as termination payment is concerned, it is not disputed. Termination also is not disputed by them. Preliminary notice of termination is not disputed by them. They have not disputed anything that we have said. That is the main point. But we have to give this background to it. That's why it took. Otherwise, 2 minutes. 2 points of this agreement has come to an end, and they have not responded to the termination notice. And as far as the quantum is concerned, see, we have a lot of claims against them. But the agreement provides that only termination payment has to be paid before we give up the plant. So we are saying pay us that at least. It is 100% of the book value of the plant, depreciated book value, or market value as on the date of termination is higher. Okay, which is we have given valuation report. It's not that we have just sat and said it is different. In fact, we first had said it is 12.8 crores, but then we made a revision and said it is 14.06 crores. And the court had directed 10% of that to be paid actually to us. It is deposited in the court on 31st August. 2000 rules earlier, when the agreement was in force, it came was in 2000. Even at that time, they required to give to segregation, but it's no whatever happened in the past. 2016 onward, they are supposed to segregate and give us. So next. मडगांवां माडेलांत चोरांनी फ्लॅट फोडलो. दिसा उजवाडे 9:30 ते 11:30 मदीं मॉरीन फेर्नांडीसाचो फ्लॅट. ती सांगता ते प्रमाण 10 लाखांचे भांगर आनी 20,000 कॅश फारायल्या. अजाप म्हणल्यार चोरी जाल्या त्या शेजारच्या बिल्डिंगेतूय फ्लॅट फोडपाचो यत्न जालो. मात लोकांनी बोळा केल्ल्यान चोर पळो. दार फोडून वापरिल्लो स्क्रूड्रायव्हर थंयच साणून फुजियो. चोरांक दीस रात कसलोच दरबार ना. मंगळारा सकाळी 9:30 ते 11:30 मदीं मडगांवां माडेलात फ्लॅट फोडून साफ केलो. Cash 20,000 sorry, and gold. There were 2 gold chains, 1 Tanish gold bangle, thick one, 2 pairs of new Tanish earrings, and old gold, 1 thick ring of my husband, and my children when they were small, little bangles, those sort of items, gold items, gift items. All this would be about 10 lakhs. And cash? Cash is 20,000. From which time? At 9 o'clock we left the house. Yeah. And me and my son, we left for work. And my son returned around between 11 and 11:30 when he found the... So this was a daylight robbery? It was a daylight robbery. It was between the time we left and my son's return around 11:30. हो फ्लॅट फोडटा थंय आसा. चोर शेजारच्या बिल्डिंगेतूय पावलो, मात हात मारूंक पावलो ना. लोकांचो आवाज आयकून खंय दार फोडटालो ते अर्ध्यारूच सोडून फुज्ज्यो. फ्लॅटवालो मारियो रॉड्रिक्स सांगता. चोरी जाली एट अबाउट 10:30 सुमार 10:30 बिटवीन 9:30 to 10:30. सो आमी सगळे अशें करून बसून सगळे भुरगे उलयताय म्हणजे हांवूय बाजरां आहलोलो. बाय 1:20 1:30 हांव येयलो जाल्यार घरा कडेन आमगेलें दार ओपन म्हणजे इतलें गॅप ओपन आसा आनी दिसपी जा. हांव सारको सरप्रायज जालो. अरे हें कितें मग भावागे बायलेन म्हाका म्हणलें मारी तुमी चोवन गेले म्हणून पावलो लागले. सो हांव सरप्रायज जावन सारको देर ओपन करून चोयल्यार दिसपीस तेसो देरा लायलोलो. सो हांव नेरोज जायन तो दिसपीस कळ्ळें देर उगड म्हाका चोलो तो चोर भितो आहा म्हूण. सो हांवें गेट देर उगडलें आनी भितूर चोवपाक गेल्यार आमगे तें देर उगडून तेंका जालें ना. सो मुगे भावागे बायलेगे आवाज येयन ते धांवलो. सो मुगे भावागे बायलेन चोयलें तेंकां हुंयच्यान धांवता तेणें मारी तुमी चोवन गेले. सो आमी तेंच फाटलें हांव म्हण मुगे भाव तेच फाटल्यान गेले आमी मेळो ना तो. एकलो मनीस एकलो ब्लॅक पॅन्ट ब्लॅक टी शर्ट आनी फाटल्यान एक बॅग आहा तेच फाटल्यान अशें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. माजोड्डा विजनरीज अर्बन कॉर्पोरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीचेर एक्शन घेवन पयशे परत दिवचे म्हूण डिपॉझिटर मागतात. तांणी कोलवा ते नुवें रॅली काडली. सुमार 2,500 डिपॉझिटरांचे 51 कोटी आडकल्यात. सोसायटीचेर रजिस्ट्रारान प्रशासक घाला. गैरवेव्हाराची चवकशी खंय इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेल पळयता. ताची जाग मागना. प्रुडंटान ह्या सोसायटीचो कारभार एक्सपोज केल्लो. Okay, so we invested with Virgin Cooperative 70 lakh only last year, and it's all gone. But we're with these people. You know, everybody's in the same boat. Madam, you're from which country? We're from the UK, but we're OCIs. We live in this country.
This is our home. We invested our money, and this is the situation that we're at the moment. But we're at the same situation as everybody. Everybody is fighting to get their money back. So now they're finding out 50 crore has gone. You know, these people have worked hard for their money. इतलो लोक म्हाका हेज्या चड लोक कोलवा इगोजिको आहलो आनी आमगे लेजिस्लेटीव असेंब्ली मेंबर कोलवा बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो इतल्या लोकां उजी तेणें नाय सांगिलां की FIR केल म्हूण सारकें कितलो लोकां उजी आनी एकले वडिलान तेका इंचालें सावियोन इंचालें तेका कडेन की ते FIR केल ना अटॅचमेंट केला तेणें तेका इन्सल्ट केला इतलो लोकां उजी की तूं आदोगाद जावपा सोदनाक म्हूण हे जाण आम सगल्या लोकांक घेवन वी वेंट टू द पुलीस स्टेशन PI साहेब बसयलो तेका इंचालें PI कडेन की केल्या FIR तेणें सांगिल्लें FIR केलें ना सारकें सो आनी वयल्या एश्युरन्स दीन गेला MLA की सगल्या आपण सारकें घालतलो तुमकां पयशे सारके मेळटले आमी सगळीं हिंगा एकठांय जाले आमगे विजनरी ग्रेसी बाजार आमगेले सगळ्यांगेले पयशे हायले तेणें आमकां सगळे लुटले And still FIR is not been lodged. So we are demanding the government to take strict actions and to take actions urgently. गोयचे खडेगांत बॉक्सिंग कोच संतोष बिरमोळे आणि चितंबर नायक भारताच्या दादल्या आणि बायलां टीमीचे ट्रेनर प्री ऑलिंपिक कॅम्पात दोगूय भारताच्या टॉप बॉक्सरांक गायड करतात. गोयचे बॉक्सिंग संघटनेचो उपाध्यक्ष लॅनी द गामाक IOCन ऑलिंपिक्साचे एक कमिटीर म्हत्वाची जबाबदारी दिल्या. गोयचे बॉक्सिंगेक एकंदर बरो फुडार दिसता. 71वे आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्तींत वांटो घेवंक भारताचो पंगड बल्गेरियांत गेला. हातूंत गोंयचो कोच संतोष बिरमोळे आनी चितंबर नायकाचो आस्पाव आसा. दोगूय गोंयकार कोच आपले पेजाद कामा खातीर भारताचे टॉप दादले आनी बायलां बॉक्सरांक अंदूचे ऑलिंपिका खातीर मार्गदर्शन करतात. बेल्लारींत प्री ऑलिंपिक कॅम्पान गोल्ड सिल्वर मेडलिस्ट अमित फंगल आनी मॅरीकॉमाक चॅलेंज दिवपी निखात झरिनाचो आस्पाव आसा. अशे पेजाद गोंयकार कोच संतोष आनी चितंबर हेर कोचा खातीर एक उदाहरण. तशेंच गोंयच्या उदेंत्या बॉक्सराकूय आतां टॉप लेवल ट्रेनिंग दिवपी कोच राज्यांतूच तयार जाल्या. ही गजाल बॉक्सिंग मोगी पालक आनी हेर संस्थांक उर्बा दितली हातूंत दुबाव ना. आनी एक बेस बरी गजाल गोंयचें नांव वयर काडटा ती म्हळ्यार गोंय बॉक्सिंग संघटनेचो उपाध्यक्ष लॅनी द गामाक आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीन अंदूच्या टोकियो ऑलिंपिक्सा खातीर एक म्हत्वाची जबाबदारी दिल्या. गोंय बॉक्सिंग म्हळ्यार पॉझिटिव्ह गजाली आतां घडटा. फुडारांत हो खेळ घराघरांनी पावचो म्हणून एक लीगूय सुरू जावपाचो आसा. बॉक्सिंगाक फुडार पेजाद हें चित्र आतां दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटा फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.